आमी मारयेक अपमान करप्यांक ताय हे मारयेच्या इमाजींक आनी पायणेलांक आमचो मान दाखोवया, कारण ह्यो इमाजीक आनी पायणेलां आमकां देवीक मिस्तेरां थंय वाट दाखयता. नमान मेरे कृपेन बोलले सुरेशभो तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. दुसरो नियाल बदलणेक उलो. त्या दिसांनी जुआंव बातिस्ट दिश्टी पडलो आनी जुदियाच्या अरण्यांत असो उपदेश दिवंक लागलो. जिवीत बदलात, कित्याक सुर्गीचें राज येवचें जालें. जुआंव बातिस्ताचो जिवीत बदलणेक उलो आयज लेगीत आमच्या कानांनी गाजता. हो उलो आमकां आमचीं काळजां बापाक तयार करूंक आपयता. माय मारिया जावन आसा निर्मल आयदन तयारेचे जेजूच्या येण्याक. तिचें निश्कलंक गर्भ जावन आसा कृपा जी तिका देवीक माय जावंक तयार करता. ह्या म्हयन्यांत आमी सांत सुजेच्या जिविताचेर नियाल करतना आमी नदर घालुया ताच्या बोडाचेर आनी घालतिकायेचेर एक देख कशी बापाच्या आज्ञाची बक्षणें कशें मागुया. सगल्या भावा भयणां खातीर जी मारयेच्या इमाजीक आनी पायणेलांक अपमान करतात तांचे पासत. ती मारयेच्या निर्मलकायेची आनी पवित्रतायेची देख घेवंक पावूं. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेशभो तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. तिसरो नियाळ मारयेची आनी तिच्या पुताची ल्हानविकाय. तेन्ना जुआंवान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजून गालिलेया तावन जॉर्दानाशी आयलो. पूण जुआंव ताका आडायतालो अशें म्हणून म्हाका तुजे कडल्यान स्नान घेवची गरज आसा आनी तूं म्हज्या सोरशीं येताय. जेजूक पातोक नासलें तरूय व्हडा ल्हानविकायेन तो बावतिस्म घेवंक जॉर्दान नदीन देंवलो. मारिया जावन आसा मोदेस्ती ल्हानविकायेची, कारण ती आपलें पुराय जिवीत बापाक अर्पिता. तिच्या इमाजीक वो पायणेला वरवीं आमकां तिची आपल्या पुता सोवें ल्हानविकाय दिसून येता. आनी जेन्ना आमी ह्या इमाजीचो वो पायणेलाचो अपमान करता तेन्ना आमी आमच्या सुर्गीच्या आवयचे ल्हानविकायेचो आनी पवित्रायेचो अपमान करता. सांत जुजेची परब आमी ह्या म्हयन्यांत मनयतना उगडास करुया कोण परी तो आपल्या पुता जेजूक आनी मारये सोवें वागलो आनी ताचो सांबाळ केलो तो. आयज आमी ताची देख घेवया आनी मारये वो मारयेच्या इमाजी आनी पायणेला आड वेतेल्यांक बरो रस्तो दाखोवया. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. चवथो नियाळ कुरपेची उदकां. जिवीत मन बदलोवपा खातीर हांव तुमकां उदकान स्नान दिता खरो, पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजे ओन बलवंत आनी ताच्यो वाणू उखलूंक हातान धरूंक म्हाका फावना. तो जाल्यार पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां बातिस्म दितलो. जॉर्दान नदींतलें उदक नितळपण आनी नवसरपण कुणायता. जी बातिस्मान करपा बरोवन व्हांवता.
निश्कळोन गोर संभोवलोली पातकावीन जियेलेली मारिया जावन आसा कुरपेची जिवी जोर. तिच्यो इमाज्यो तिका आवयच्या कुरपेची जोर चित्रायतात आनी आमकां आपल्या पुता जेजू सरशें हाडटात. जेन्ना मारयेच्या इमाजीक ओ चित्रांक आमी ओकमान करता तेन्ना आमी तिच्या वावराचो आनी तिणें विस्तारलेलें उदार कुरपेचें देण्याची विकृताय करता. सांज जुजेक समर्पिल्ल्या ह्या म्हयन्यांत ताच्या शांत बोलाची आनी मारयेताय स्थिर आदार आमचो आमी उगडास करता. सगळीं मेळून मारयेचे इमाजीक ओ चित्रांक भोवमान दिवन तिच्या काळजाक ओकमान केल्ल्याची फारीकपण दिवया. सगळीं म्हणुया. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पांचवो नियाल मोगाचें मिसांव. आनी अकस्मात सर्गांतान एक ताळो असो गाजलो. हो म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादूसपण. जेजूचो बावतिज्म ताच्या समाजीक वावराची सुरवातीची मागणी एक व्हड मिसांव जें मोगाचेर आनी सुटकेचेर आदरलोलें आसा. देवाची आवय जावन मारिया हे मिसांवाची भागीदार जावन ओतम्यांक जेजू सोरशीं हाडटा. तिच्यो इमाजी ओ चित्रां आपल्या मागण्या आनी माये मोगाची गोवाय दाखयली करून आमकां जेजू सोरशीं पावयता. सायबिणीच्या इमाजींक जे अपमान केल्यात ताचें फारीकपण करून आमी तिचो मोगाचो आनी भक्तीपणाचो संदेश विस्तारता. सांज राखणदारा भाशेन तिचो सांबाळ करूंक आनी तिच्या इमाजीचें ओ चित्रांची पवित्राय सांबाळूंक आमी भास दिता. हें मोगाचें मिसांव जिवन आनी मारयेक उतरांनी आनी कोरनांनी भोवमान दिवया. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. शेवटाचो नियाळ. पयल्या उजवाडाच्या मिस्तेराच्या इंतेसांवांचो निमाणो भाग उचारतना कालतेपण, कुरपा आनी मोगाच्यो शिकवण्यो आमी वेव्हारान घालुया. मारिया आनी सांज जुजेच्या मागण्या आनी आसऱ्या वरवीं आमी आमचे माय मारयेचो मान सांबाळपी आनी फारीकपण करपी हातयारां जावया. शेवटाचें मागणें. मोगाला बापा, ही आमची मागणी मारयेच्या इमाजीक ओकमान केल्ल्या फारीकपणा पासत भेटयता. आमकां जेजू सोरशीं हाडटा त्या तिच्या खोतावीन काळजाच्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता. सांज जुजे पोरी आमी आमच्या जिवितान मारयेचो भोवमान बोळान सांबाळलोलो आमी बाबार्थान आनी गोठायेन वाडूंक कोरेजमाच्या काळान भितर सोदतना तुजे कुरपेच्या उदकान आमचीं काळजां नितळ जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगळीं बरोबर. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायग्यो मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी तेर्साक सुरवात दिवया. सोत मानता देवाक सोर पुतेदार बापाक सोडगार आनी वचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मरेतां जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें गोश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतां जिव्यान मेलेल्यांची बोचुबी करूंक येतलो. सोतमानतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार पातकांचे पोगसोडे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसती पडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तांड्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरी कुटपेन बलयली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायग्यो ती बरे तूं देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुटपेन बलयली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायग्यो ती बरे तूं देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुटपेन बलयली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायग्यो ती बरे तूं देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. संतोसाचो पयलो मिस्तेर बुडव्या गाबऱ्याला आंकवार मरे खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस जाली. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसती पडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तांड्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायग्यो ती मरे तूं देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायग्यो ती मरे तूं देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायग्यो ती मरे तूं देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायग्यो ती मरे तूं देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायग्यो ती मरे तूं देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायग्यो ती मरे तूं देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायग्यो ती मरे तूं देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायग्यो ती मरे तूं देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायग्यो ती मरे तूं देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा
उस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू बायगुंती मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस भोगोश आमकां न्युवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली और स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. दुसरो मिस्तेर अंकवार मोरी गोरबेस्त आसतना संता इजाबेल आपली मावशी भयणीक भेट करून गेली आनी तिचे थंय रावली 3 म्हयने. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्या मदें तूं सोदोयब आनी सोदोयब तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्या मदें तूं सोदोयब आनी सोदोयब तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्या मदें तूं सोदोयब आनी सोदोयब तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्या मदें तूं सोदोयब आनी सोदोयब तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्या मदें तूं सोदोयब आनी सोदोयब तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्या मदें तूं सोदोयब आनी सोदोयब तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्या मदें तूं सोदोयब आनी सोदोयब तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्या मदें तूं सोदोयब आनी सोदोयब तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्या मदें तूं सोदोयब आनी सोदोयब तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा स्तोऱ्या मदें तूं सोदोयब आनी सोदोयब तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोश आमकां न्युवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली और स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. तिसरो मिस्तेर अंकवार मुरी बालका जेजू प्रसूत जाली बेल्या शहरान गोरवांच्या गोट्यान मोनजाती मोदें. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसटी पडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बायगुंती मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बायगुंती मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बायगुंती मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा
अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आदी आतां आनी सदांच सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस भोगोश आमकां न्हय आमकां कोणातल्या उज्यांतली और सरकार सगळ्या आत्म्यांक बू करून चड बरो जासलोल्यान. चवथो मिस्तेर अंकवार मेरेन बालका जेजूक व्हेलो आनी भेटयलो देव तेंपलान आनी दिलो ताका सिमियोनाच्या हातान. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां आमकां कोणांतल्या उज्यांतली सगल्या ओतम्यांक अदीक करून चड गरज आसलोल्यान. पांचवो मिस्तेर. परबेच्या दिसाक सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू मेवलो देव तेंपलांत. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसती पडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दांड्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर नोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर नोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर नोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर नोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर नोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर नोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर नोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर नोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर नोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू जेजू बोगोस बोगोस आमकां 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 कोणांतल्या उज्यांतली सगळ्या ओतम्यांक अदीक करून चड गरज आसलोल्यान. नमान राणी काकुतीचे माये तुगे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेचीं बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोंडांत आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाली आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये. ह्या पड्डेसा उपरांत तुजो आपूत जेजू आमकां दाखय. बागेंती देवाचे माये आमचे खातीर माग. क्रिस्ताच्यो बासायलां ते आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसती पडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तांण्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. बायगोटी मरे तूं देवाचे माये आमा पापयां खातीर नोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदां काल आमेन. जेजू आमच्या तुझे सोशी दावून दावून आमी येता. तुझे बेसा आमकां मागता. तुझी वेगी आमी लिपता. जेजू आमच्या
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता मारिया अग्नेस सिक्वेरा हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका स्वर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. आनी दुसरें इंतेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या एंटनी फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका स्वर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज जावन आमचीं भुरगीं 10व्या वर्गाचीं SSCचीं भुरगीं आपल्यो एग्जामी सुरू करतात. तांच्या परिक्षेचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक आनी ह्यो तांच्यो परिक्षा बरे भाशेन जावंक तांकां फावो तो आदार मेळूंक पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां हे भेटेन मागुया. आमच्या पाप सायबा पासत मागुया सगल्या वायटांतलो ताका निवारूंक आनी सांबाळूंक आनी देवाचे पिकोवणेचो हात ताका लागूंक आमी मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात इग्रेजा गिलबर्ट वाज आनी फामील, आसोय बिबियन द कोस्ता आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज जावन नवो म्हयनो मार्साचो आमी सुरू करता. देवाक आर्गां दिवया गेल्ल्या म्हयन्या पासत आनी ह्या नव्या म्हयन्यान भितर सरता आसतना आमचें मन काळीज देवाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. धाकटुल्या भुरग्यांक म्हजेशी येवं दियात. जेजू आज आमकां ह्या उतरांनी आपल्याशी सांगपाक जाता. दर दिसाक आमी देवाच्या राज्यांत आमकां भेदभाव नासतना आमकां अंतर करिनासतना देव आमच्या जण एकल्याचो मोग करता तेन्ना आमी खरेंच त्याच देवासूश येवंक आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण करूंक ह्या मिसांत आमकां कुतकुतीत करपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत भागीर सदांच सांगवर मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनवती करात. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुमिया काकुतकोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी जाणवाय तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणू जावंक पावूं. हे परी उतरांनी तशेंच कोरण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मनशाक मातयेचो रोचला आनी तेच मातयेक परतून वचो सोक केला. थोडेच दीस आनी थोडींच वर्सां ताणें तांकां मेजून दिल्यांत आनी प्रितुमेचेर आसलोल्या सगल्या वस्तूंचेर ताणें तांकां अधिकार दिला. आपल्या सारक्याची तांकां रोचल्यांत आनी आपणा भाशेन तांकां बोलिश्ट केल्यात. सगल्या जिवा प्राण्यांक मनशाचे भिरांतीन भुल्ल्यात आनी ताका जनावरांचो आनी सुकण्याचो दोनी केला. मनशाक तोंड, जीब, दोळे आनी कान आकारून दिल्यात आनी चिंतूंक तांकां गिन्यान दिलां. जाणवायेन आनी समजिकायेन ताणें तांकां बोल्ल्यात आनी वायट आनी बरें कितें तें ताणें तांकां दाखयलां. आपल्या कोडण्याची व्हडपण पळोवंक तांच्या काळजांत आपलोच उजवाड घाला. ताची वर्ती कर्तुत्वां परगटून ती ताचें पवित्र नांव वाकाणटली. ताणें तांकां जाणवाय दिल्या आनी जिविताची समूर्त तांच्या हातांत घाल्या. सासनाचो करार तांचे कडेन स्थापला
आनी आपले निवाडे तांकां पोरगोट केल्यात. तांच्या दोळ्यांनी ताचे मोहिमेचो पोरजोळ देखलो आनी तांच्या कानांनी ताच्या ताळ्याचो गोणगोण आयकलो. ताणें तांकां म्हणलें, कसलेंच वायट करिनाक जावंक चोत्राय दुरात. आनी आपल्या पेल्या विशीं एक कायदो ताणें तांकां घाला. तांच्यो वाटो सदांच तांच्या दोळ्या मुखार आसात. ताचे नोदरेवेली तांच्यान लिपूंक जायना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आपली भोगती कोत्तोल्या ताय सोर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक थावन सासनाक पोत्तून म्हणुया. आपली भोगती कोत्तोल्या ताय सोर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक थावन सासनाक. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायेन वागयता तसोच सोर्वेस्पोर आपली भोगती कोत्तोल्यांची दोया दोत्ता. आमकां कित्याची रोचल्यांत ते तो बेस बरो जाणा. आमी फकत धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा. जबाब. आपली भोगती कोत्तोल्या ताय सोर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक थावन सासनाक. मनशाचे दीस तोंडा सारके. शेतांतल्या फुलावरी तो फुलता. वारें आयलें आनी तो बाबडो उबून गेलो. जोय आसलो थंय आनीक दिश्टी पडना. जबाब. आपली भोगती कोत्तोल्या ताय सोर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक थावन सासनाक. पूण आपली भोगती कोत्तोल्या ताय सोर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक थावन सासनाक आनी ताचो कोरार सांबळटल्या थाय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळटल्या थाय ताची दोया मोया पिणकेचे पिणकेक. जबाब. आपली भोगती कोत्तोल्या ताय सोर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक थावन सासनाक. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता, कित्याक सोर्गींचे राज्याचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोडे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सोशी हाडटालो. शिसांनी तांकां खोरायेन परतिनी. हें पळोवन जेजू चावलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सुपुल्या भुरग्यांक म्हजे सोशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सुर्गींचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेगीन घेवन आनी तांचेर आपले हात धरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणो, देव आमचो सगल्यांचोच एक सारको मोग करता आनी एक एकल्याचो आमचो सुपूर्णायेन मोग करता. आमकां ह्या संवसारांत रोजता तेन्ना एक तो आकार दिता आनी ह्या संवसारांत आमकां सगल्यांक, जरी आमी मनीसकूड जात कशी, आमकां एक एकल्याक वेगवेगळे तरेन तो जायते आमच्या जिवितांत बरे गूण दिता, जायते आमकां तालेंत दिता, जायते तरेन आमकां तो ह्या संवसारांत जिवंक आदार दिता. नाका लागून देव आपलो मोग आमची सोशी उपोट आसा म्हणून आमकां तो दाखोड करता. देवाचो मोग इतलो की ताच्या मोगान आमी जियेता तेन्ना
आनी ताची भक्ती आमी करता तेन्ना आयच्या जबाब गितान आमी म्हणलां भक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासणाक सासणाक आनी खरेंच हो मोग ताचो आमचे सगळे सासणाच्या सासणाक तोगूंक आमी आमच्या जिवितान सुपूर्णायेन जिवंक तो आमकां आमचें काळीज आमचें मन आपल्या सोरशीं दवरूंक आमकां दिसपोटी तो आदार दिता. ल्हान भुरगें बाबा भयणीनो आमी पळयत जाल्यार ताचे सुपूर्णाय आमकां दिसती पडटा. ताचे आमुर्खो आसो ताचे सगळें आजे बरीत रूप आमकां एके भाशेन देवाचो उपकाराचो उगडास करता. ल्हान भुरग्यां भाशेन आमी जेन्ना जाता तेन्ना देवाक आमी उदीक मानवता. खालतीकाय ल्हान भुरग्यां सगळें उदीक आसता. ल्हान भुरगीं किरीत भाशेन आपल्या जिवितान सगळें सुपूर्णायेन ती घेवंक सोदतात. इतलेंच न्हय तांच्या जिवितान वास्कोळ पडना. तांचें जिवीत सगळेंच देवाक मानता तसलें ती जियेता. तशी आमी व्हड जाता तेन्ना आमी समाजांत बाबा भयणीनो जायतीं आडगां पळोवन आमचें जिवीत एके भाशेन वायट दोशेर पावता, वायट रस्त्यार पावता. अशेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. जेजू धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सोशी घेवन येतालो आनी शीस आसात ते ती खेटपेट करतात, लूट करतात म्हणून तांकां खोरायेन परतिताले. आनी हें पळोवन जेजू दुखवलो आनी तांचेर तापलो, चावलो. ताणें म्हणलें धाकटुल्या भुरग्यांक म्हजी सोशी येवंक दियात, कित्याक असल्यांचें सुर्गीचें राज जावन आसा. जुदेवाच्या समाजान ल्हान भुरग्यांक कसलेंच म्हत्व नासलें. ल्हान भुरगीं एके भाशेन किकोंत कशीं जाल्लीं. तांकां कसलोच अधिकार नासलो. तांणी कितेंच उलोवंक जायनासलें. समाजान वडील आसात धर्मशास्त्री फारिझेव हेच सगळे कायदे नेम करताले. दुसरी हेर घरांतलीं वडील आसात तीं पाळटाले. भुरग्यांक म्हत्व नासलें. आनी जेजू कांय बरें म्हत्व देवाच्या राज्यांत सगळ्यांक एक सारकें आनी एक बरोबर आसा म्हणून सगळीं देवा मुखार एक सारकें म्हणून आज दाखोवड करता. कितें दाखयता काय जेजू आमकां म्हणटा तुमी तुमच्या जिवितांत ह्या भुरग्यां भाशेन ल्हान जायत जाल्यार तुमी सुर्गीचें राज जोडूंक पावतले. भुरगीं आपल्या जिवितांत सगळे आपल्या सादेपणान भाव भयणो आमचें जिवीत तें किरीत भाशेन जावं आमचें रागाबरीत जिवीत, आमचें दुसरें हेर दुयेंस पडलेलें जिवीत तें जिखोन घेता. आपले प्रश्न जेन्ना एक भुरगें आमचें सगळें घालता तेन्ना जायते फावटी आमी चिंतूंक पडटा खंयतान येता हेका जाणवाय, खंयतान हे प्रश्न हाका मेळटात. जायते फावटी त्या ताच्या प्रश्नान घडये बरो ओर्थ आसता, बरें घडये ताचें जेन्युइन कन्सर्न आसता. आमी जायते फावटी हें पळोवन आमी आमच्या जिवितान म्हणटा कसली जाणवाय, कसलें ताका शाणेपण, कित्याक तें देवा सोशीसान येता. आज किरीत भाशेन तोच देव आमकां उलो मारता. तुमी देवाच्या राज्या खातीर ल्हान जायत, तुमी तुमच्या जिवितान सादेपणान जियेत, तुमी देवाच्या राज्या खातीर आपल्याकूच भाव भयणो ल्हान भुरग्या भाशेन करीत जाल्यार तुमी सुर्गीच्या राज्यान व्हड. तुमी जेन्ना उदीक आनी उदीक भक्तीपणान वाडटले तेन्ना देवाचो मोग तुमच्या जिवितान सासणाच्या सासणांक तोखतलो. तुमचे भितर कोणूय व्हड जावंक सोदतात आनी दुसऱ्यांचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोणूय आपूण सुर्गीचें राज जोडूंक सोदता ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना भुरग्या भाशेन जावचें म्हूण जेजू आमकां उगडास करता. तर आज आमकां हीच कृपा मागया. आमच्या जिवितान सादेपण आपणाव, आमच्या जिवितांत उदीक देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवूं, आमच्या जिवितांत भक्तीपण उदीक आमी देवाक दिवं. तेन्नाच की देवाचो मोग आमच्या जिवितांत सासणाच्या सासणांक तोखतलो. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32 C10. बाबा
जेजो तुझें कालीस मागता आयच्या दिसा आखेक जिणेक देवा खुशी करून विसरेगून मोगान बेगोन जिवीत सोडून जेजो तुझें कालीस मागता जेजू मागता कुशीर दिता सगळेंच मोचे बापाक भोगता जेजू मागता कुशीर दिता सगळेंच मोचे बापाक भोगता. म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. तांचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर कार्यांचो तांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सगळें सगळीं रोचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें. ताचे देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैबान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रोचणे वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या खुसानी पोनोची गोटपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवून दाराक आमची सोडवून बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी इसोरभुणेची काळज तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगोस तर आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरियान सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनू शिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुजे बागेवन धर्म दिता आनी सूर काळी तुका मानवलें ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून शिजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावं, तुजी तुजी खुशी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पळोवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतें सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशी परमेन तुका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका पळकी केली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो दोन म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोर म्हजो. तुझ्या हातान
जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे विणेन ना शांती ना बोलवसो जेसू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो धारक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेसू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो धारक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो प्रार्थुया. विस्वाशी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुळी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां भासायताय. ही तुजी भासावणी बेगीन शांती पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे सगळीं बरोबर. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उत्सव तुज्या राज्याच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवंसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोखण आसतना बोपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरू. नव्या सर्गा नवे प्रितुमीच्या खऱ्या बरवंशान रावतना ही बियां मनशा कुळाक तशेंच आखे रोचणेक भितरल्यान तान बदलू. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणाक तुजी महिमा पोरचोडू. उत्सवाची कृपा आम्हा बरवंशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान सागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सरवंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमीन. गीत घेवया. 48. संसार तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे शरातीनी आयगे खालती भिलोनी सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माये सुलो केली. गांवांत आमच्या गोरगोरांनी घोर शांतीची आमची जिणी. संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शरातीनी
आयके खातीर वेळो